Shakati Unshamotlo Portia Deva Libololo Piritor Soda Yahli Kamso Oman Oman Yuriaria सगळ्यांना तुमकां देव बरो दीस दिवं. आमी मागुया मिसांत लिजन करुया आपल्याच्या जल्माचो दीस संभ्रमता. तशेंच मार्टिनो रॉड्रिगीस होय आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता. तशेंच फ्रांसिस्को गोन्साल्वीस आनी क्लाउदिया मास्कारेन्स आपल्याच्या लग्नी दिसाचो उगडास करता, वार्षिक दीस संभ्रमता, वेडिंग एनिवर्सरी मनयता. तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं दर एका मनशाक देवाच्या मिसावांत वांटो आसा. हें देवाचें मिसाव ह्या संवसारांत साकार करूंक वावुरतना आमकां जायत्यो आदकोळ्यो मेळटात. थोडे फावट नाकारणी, अपमानांचीं उतरां दुसऱ्या कडल्यान आमकां आयकुचीं पडटात. असल्या वेळार कांय फावटी आमी देवाचो वावर करपाचो सोडून दिवंक येवजिता आनी थोडे फावट सोडून लेगून दिता. आयचो सेवाधर्म देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता आनी आमकां आदकोळ्यो, अपमान, नाकारणी आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना देवाचो वावर सोडून दिवंक न्हय, पूण काळजीदारपणान आमच्या सोम्या जेजू भाशेन आदकोळ्यांक फुडो करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. देवाच्या मिसावांत आमकां वांटो आसा हें आमी वळखूंक आनी आदकोळ्यो येतात तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक हे मिसाचे भेटेन आमी देवाची कृपा मागुया. मुगळ भाव भयणीनो, जो मनीस स्वतान आनी देव भिरांतेन जेता ताका कसलीच भिरांत ना, कित्याक देव ताचे सांगाताक आसा. हें आमकां आयचें देवाचें उतर सिद्ध करता. देवाचे भिरांतेन आनी स्वतान आमी जिवंक, एकुरपेन आमी वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी सावर फावटी आमचें जिवीत फोटिंगपणान, नाडबुडीन, वायटान आमी जेल्यान म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसन आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को Moima deva usorgi Moima deva usorgi Moima deva आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी Moima deva usorgi Moima deva सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया Moima deva usorgi Moima deva पदवीदार देवा बापा देवा बापा Moima deva usorgi Moima deva आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या दोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणटा. Soumia Jesu Christa Papacia ekliat Buddha Soumia Deva 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 Sheli Tu संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा की Moima deva tu sorgi Moima deva Moima deva tu sorgi Moima deva Jesu Christa eklos tu povi Moima deva tu sorgi Moima deva eklos tu isvor eklos tu por misvor Moima deva tu sorgi Moima deva Amen 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी बुजवण करूंक आनी बावाट आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबीं जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोसायाच्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी जावंक हांवें तुका नेमला. तर तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ
आनी तुका हांवें फॉर्मायलां तें सगळें तांकां कोलीत कोर. तांचे हुजीर कांपूं नाका, नाजाल्यार हांव तुमकां तांचे मुखार कांपोसो कोत्तोलो. हांव तुका आज एक गोठ शार, एक लोखंडी कांबो, एक कांश्याची वोनूत कोत्तोलो. कारण ह्या सगळ्या देसाक, जुदाच्या राजांक आनी कुंवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जोयत व्हरचीं नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसां, अशें उलोयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. ही उतरां आसतलीं. म्हजे वोंड सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगटलें हें आमी गायतले. हांव हे पोरी. म्हजे वोंड सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगटलें. पोतून गावया. म्हजे वोंड सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कोदींच फोटोंक दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चींत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. म्हजे वोंड सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगटलें. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजे वोंड सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोंडे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेरूच पातयोन आयला. आवयच्या कुसवांसून तूं म्हाका राखताय. म्हजे वोंड सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगटलें. म्हजें वोंड तुजें परमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजोयतलें. देवा, म्हजे तोंडे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या वचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. म्हजे वोंड सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगटलें. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणानू, उदीक वोडत्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस उत्तम वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशाच्यो आनी देवदुताच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत वास्ती गांठ वो किनकिंट्या कालसा सारको. देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत. सगल्या गुटाची आनी सगले विद्येची वळख म्हाका आसत. आनी दोंगोर लेगून एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर उखलून व्हरूंक म्हाका पूर्ण भावार्थ आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगलें म्हजें आसलें नासलें तितलेंय वाटीत, म्हजी कूट लेगून लासूंक दीत. पूण म्हाका
मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारो ना. मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दोयाळ. मोग वसता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोर्व ना. मोग माणसुगेची शीण उतरना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनान बाळगिना. दुसऱ्यांच्या वायटान मोग खुशाल जायना, पूण स्वतान खुशाल जाता. मोग सोगलें बोगसूंक, सोगलें सोत मांडूंक, सोगल्यांचो बोरवांसो दवरूंक, सोगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोडतलें, आठवो भासो उलोवचें देणें नोपयत जातलें, विद्येचें देणें सोंपतलें, पूण मोग कदींच सोरोना. कित्याक विद्येचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें ओपून, पूण सोपून तें येतोच सोगलें ओपूर तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतलो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंततालो. पूण एकदां जाणटो जातूच भुरग्यापणा वेल्या वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशें गोयर गोयर कितें पळयता, पूण मागीर रूप रूप पळयतलें हांव. आतां म्हाका आसा ती वळख अर्दी खुरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. आतां ही तिनूच आसा, बावाट, बोरवासो आनी मोग, पूण हाचे मोदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया, गायन गावया. B9 525 सवो श्लोक. B9 पेज 25. Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Aki powiecowa Ekut sorto usła Soglia toshi porta Soy contracta, Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy. सर्वेस्व तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जुदेवाच्या देवस्थानान जेजून सांगून सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. आनी ताणें म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावा बीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफरनामा तुवें जाय तें केलां म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या काश्या गांवगारां कर. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काश्या गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सो तुमकां सांगता, इलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोन आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडली तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सेरेप्ता नोगरांतले विधवेक काडून तांतले एकले सोरी इलिजाक धाडलो ना. तशेंच इलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेंच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. हें आयकून देवस्थानां नासलीं तितलीं तिडलीं
आनी उठून तांणी ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान तीं ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदें चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत वेंचणुकेचो बोवाळ चलता. इलेक्शन्स जावचे आसात, खंयसरूय आमी वचूंक ताची खबर जाता. सगळीं इलेक्शनाच्यो वो वेंचणुक्यो जावच्यो आसात ताचेर वयर उलयतात. आनी पुढच्या दिसाक लास्ट डेट आसले नॉमिनेशन फायल करपाचें, नांवां दिवपाचीं, कोण बसता इलेक्शनाक बसता तें कालच्या पेपराचेर आयलां. आमी पळयलां कितल्या जाणांनी आपल्याची नांवां दिल्या, नॉमिनेशन केल्यान. सुमार 587 मनशांनी हे 40 सिटांक आपल्याची नांवां दिल्यान. इतलीं नांवां आमी पळयता फकत 40 सिटांक. आनी हाचेर आमी बारीकसाणेन नियाळ केले जाल्यार जायतें थंयसर आमी पळयता. एका गांवचो सावन दुसऱ्या गांवांत बसता, वो एक कॉन्स्टिट्युन्सी सावन दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीन बसता, नॉर्थाक सावन सावथाक बसता, वो सावथाक सावन नॉर्थाक बसता. हे भाशेन सगळो खेळ कसो आमी पळयता. आनी बारीकसाणेन ताचेर आमी नदर मारल्यार कितें कशें दिसता आमकां. ताका ह्या मनशाक जो कोण बसता ताका आपल्या गांवांत कोण मानून घेना, वो म्हज्या गांवांत म्हाका मान ना, म्हाका रेस्पेद ना, म्हाका कोण विचून काडचो ना, देखून हांव दुसऱ्या गांवांत बसतां. वो म्हजे लागीं जायते पयशे आसात, दुडू आसात, म्हाका नांव आसा, म्हणटूच हांव हांगासर बसोना, म्हजे बायलेक बसयतलो, वो भुरग्याक बसयतलो आनी हांव दुसऱ्या वाठारान वचून बसतलो. वो म्हजी पार्टी सांगता म्हाका, हांव जे पार्टीक बसलां ते पार्टीचे गुलाम कसो जावन हांव पार्टी सांगता थंयसर हांव बसतलों. हांव निवडून येवं वो निवडून ना येवं, म्हाका पयशे मेवल्यार पुरो, म्हजी पार्टीन म्हाका फावर केल्यार पुरो, म्हाका दुखोडल्यार पुरो, हांव थंयसर वेतलो आनी थंयसर बसतलों. आनी हे भाशेन हो खेळ चलता आनी चलत आसा. खरें म्हणल्यार म्हाका पॉलिटिक्स लायक ना आनी हांव ताचेर चड बरू घालिना आनी पडोन वचूंक ना. तरी आसतना आयज ताचेर एक ल्हानशें उलोवप हाच्या वाचपाक लागून अशें दिसलें म्हाका करूं. आमी पळयलां त्या भायर अशें घडटा तेन्ना जायतीं जाणां जीं कोण फायल नॉमिनेशन केलोलीं आसा तांणी आपूण वेंचणुकेक बसतलीं म्हूण सांगलोलीं आसा, तीं थोडीं इगोजीन गेलीं मागणी करूंक, थोडीं देवळांनी गेलीं, थोडीं मॉस्कांनी गेलीं, थोडीं बाबांगेर गेलीं, थोडीं तांत्रिकांगेर गेलीं. आनी हे भाशेन खंयसर मेवता थंयसर धांवलीं. आनी अशें दाखोळ कोता की तांकां तांचेरूच बोरवांसो ना, तांचेरूच भावार्थ ना, पूण देवाचो आशिर्वाद मागूंक तीं हांगा थंयसर धांवतात. पूण अशें कोता आसतना खऱ्या देवाक तीं आपल्याच्या देवाक बसतात. वो भायलो देखावो दाखोळ करूंक, वो तांकां आपल्याचेरूच बोरवांसो ना अशें करूंक, वो आयडॉलेट्री करून कितेंय चलता. देवाची फकाणां वो खेबाडां जाल्यार पासून चलता. आपल्याची पर्सनॅलिटी दाखयल्यार पुरो, वो आपूण पेपराचेर येयल्यार पुरो, फेसबुकाचेर येयल्यार पुरो, वो वॉट्सॅपाचेर आपल्याचे फोटो पासा जाल्यार पुरो. कित्याक हांव देवळांत गेल्लो, हांव मॉस्कान गेल्लो, हांव इगोजेंत आयलो, हांव फुरसां लागीं गेल्लो, वो तांत्रिकांगेर गेलो, बाबांगेर गेल्लो, अशें जाल्यार पुरो. कित्याक हांव फामाद, कित्याक हांव थंयसर गेल्लो, म्हाका वोट्स मेवतलीं, म्हाका निवडून हाडटलीं, अशें तांच्या मनांत जालें. आनी हे भाशेन देवाची फकाणां केलीं. आपल्याची फकाणां कोता तशीं देवाची तांणी फकाणां केलीं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे नदरेन देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केले जाल्यार कितें आमी पळयता. पयल्या वाचपान आमी पळयलां जेरमाय प्रवाद्याच्या पुस्तकांत, देव
जेरमेसाक विचून काडटा आवयच्या कुसव्यान तान ल्हान आसतना ताका विचून काडटा एक प्रवादी कसो ताका विचून काडटा देवाचें उतर परगटूंक आनी ताका देव हुकूम घालता तुजे पोरचे कितें सांगूंक जाय तें सांग फाटीं फुडें सरो नाका कित्याक ही पोरजां तुजेर आड उलयतली तुका नाकारतली तुजीं केबडां कोत्तली तुजेर फातर उखलतली पूण देव ताका सांगता स्वताक उबो राव कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसां हांव तुजे बरोबर आसां एक लोखंडी खांबो कसो तुजे बरोबर आसा तुजे सोर भोंवती हांवें दुरीक बांदलोलें आसा म्हणजे तुजे सांगाताक हांव आसां एक खांबो कसो एक वॉल कसो तुजे बरोबर आसा तुका कितेंच वायट जावचें ना अशें जेरमेस प्रवाद्याक देव सांगता तेच परी शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्याच्या काशा गांवांत वेता आनी थंयसर काशा गांवांत आपल्याचें प्रवचन कोत्ता तेन्ना ताका मानून घेनात ताचेर आड उलयतात ताचे जें कितें फाटलें कितें आसा ताच्या कुटुंबाचें ताचो बापूय तोवय तोव्याचो पूत न्हय अशें ताचें वयर काडटात मानून घेनात आनी ताका इतलें की दोंगरार ओर तावन सकला उडोवंक पासून वेतात पूण खोलायेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केल्यार आमी दोन वस्तू पळयता जो कोण स्वताक उबो रावता ताका कोणाच्यान हात लावूंक जायना केदें व्हडली मागीर मनशां येवं वो केद्दी व्हडली आपल्याची दादागिरी दाखोवंक शक्ती वो पावर दाखोवंक ताच्यान ह्या मनशाक जो स्वताक उबो आसा ताका हात लावूंक जायना कितलो लोक आसलो जेजूक जे कोण वयर जावन सकला उडोवंक गेल्लीं सोबार जायतो जोमो आसलो तरी आसतना जेजूक ताणें हात लावूंक जावंक ना तांचे मदें तो चलून गेलो देवाचें उतर आमकां बेस बरें सांगता पूण सारको तांचे मदें चलून तो आपले वाटेन गेलो ह्या मनशाक ताका मारूंक उडोवंक सोदतालीं पूण कांय जावंक ना कित्याक जेजू स्वताक उबो रावलो जेरमेस प्रवाद्याच्या जिवितान अशेंच आमी पळयता ताका तांच्यान कांयच करूंक जावंक ना कितलें उलयलें खरें आडकोळ्यो घातल्यो खऱ्यो पूण ताका कोणाच्यान हात लावूंक जावंक ना कित्याक तो स्वताक उबो आसलो स्वत आसा थंयसर सगळें देवाचें बरेंपण थंयसर आमी भोगूंक पावता आनी दुसरे सुवातेर जेजू आमकां उदाहरण दिता जो कोण देव भिरांतीन जियेता ताका देवाची देणगी फावो जातात 3 वर्सां 6 म्हयने पावस पडनासलो आनी थंयसर सगळ्याक बुकाळ जाल्लो आनी ह्या बुकाळान फकत इलिजा एके विधवेस अशी पावता सेरेप्ताच्या गांवाची विधवा जायत्यो विधवा आसल्यो म्हूण सांगतात पूण हे विधवे बरी पावता कित्याक ती देव भिरांतीन जियेताली देखून देवाची देणगी तिका हें फावो जालें तेच भाशेन नामानाक जायते कोडकार आसले पूण ताका सोडून कोणूच बरो जावंक ना कित्याक देव भिरांतीन तो जियेलो मुगाळ भाव भयणीनो आयज देवाचें उतर आमकांय अशें सांगता उदी करून ह्या वातावरणांत आमी आसतना इलेक्शनाचो बोवाळ चलता आसतना आमी स्वताक उबी रावया कोणाच्यान आमकां कांयच करूंक जावचें ना केद्दे व्हडली आमचे आपल्याची दादागिरी वो पयशांचो पावर दाखोवंक कितेंय आमकां करूंक तांच्यान आमकां हात लावंक जावचें ना स्वताक उबी रावतात ताका हात लावंक जावचें ना आनी जो कोण स्वतान जियेता आनी देव भिरांतीन जियेता ताका देवाची देणगी फावो जातली देवाची बेलसांवां फावो जातलीं हें देवाचें उतर आमकां सांगता म्हणटूच कसल्याच्या कोणाच्याच ताब्यान आमी पडचें न्हय खरो मोग देवा सगळें आमी दाखोवया आनी मोग जावन आसा हें ताचें वर्णन केलोलें आसा दुसऱ्या वाचपांत थंयसर आमकां उगडास करता की मोग सोत आपणायता मोग सोत आपणायता म्हणटूच मोग सोत आपणायता म्हणटूच आमच्या भावाटाक आमी ती रावुया ती खंयसरूच भोंवू हांगा थंयसर खंयसरूच जोम्यांनी वचूं खंयसर देवळांत वचूं वो देव मंदिरांत वचूं फुरसास अशीं वचूं तांत्रिकास अशीं वचूं बाबास अशीं वचूं कोणास अशीं वचूं पूण आमी आमचो भावाट आलोवचो न्हय
देवाचो मोग कोता एकाच खऱ्या देवाचो आमी मोग करुया. असल्या वायटान आमी आयडल्ट्री आनी तसल्या हातून पडची न्हय, पूण आमच्या देवाचो मोग कोता म्हूण आमी दाखोळ करूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हेच करूंक आमकां सगल्यांक स्वतान आनी देव भिरांतेन जिवंक हे कुरपेन वाडूंक आदार मागुया. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवीं सामवलो, आंकवा मरितायन चलमलो, कोंसला काल ताणें कोस असले, ताका कुसाल सोडलो, तो मेलो ताका आनी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, जेसा मेलांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उज्यान बसला, तुवें जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभी, भक्तांचो एकठार, पातकांची मोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासण्याचें जिवीत. आमीन. देवाचो आदार मागून आमच्यो गरजो ताचे फुड्यान दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पासत मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वासी रावूंक आनी देवाचे मिसांव काळजीपणान फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राज्याची तत्वां आपणाव आनी अशे दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरे देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. गोंयचे वेंचणुके पासत मागुया. गोंयच्यो वेंचणुके लागीं पावल्यात. पोरजेची सेवा आनी सृश्टीची राखण करतले बरे फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. कोश्ट दूख सोंसतल्या पासत मागुया. आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख कठीण परिस्थिती येता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसा हें सोत आमी वळखून काळजीतपणान आमच्या आडकोळेक आमी फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. दर एका क्रिस्ती भावा भयणी पासत मागुया. पवित्र स्थाना वरवीं दर एका क्रिस्ती भावा भयणींक देवाच्या मिसावान वांटो आसा. हे मिसाव बोडायेन, गोरवान व व्हडपणान न्हय, पूण प्रिती मोगान आमी खालतिकायेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. बापा, आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या जवळीक एकल्याच्यो खासके गरजो आसात त्योय तुज्या हातान आमी घालता. आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत देव भिरांतेन आनी स्वतान जिवंक आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. बेटोनेक आमी गायन गावुया. वेदीचे मुंड्या सोवे सी 40 पान 40 सी 43 पेज 46. वेरीचे उड्या
उदार दाखवलेल्या मनशाच्या आमकां आमी पिवंक उदकाच्या देण्या वरवीं आमकां तुज्या गेलोता कुर्साचे तुजी बोरी जेजू मुच्या कारोना कुर्साचे तुजी बोरी जेजू मुच्या कारोना. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देव बापाक मानता तो स्नेह जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खाली मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुमीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसून जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. हें मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळें सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मना वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणां जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमी व सूख प्रवेशा वरवीं उगडलें आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pohovit, 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 Dobarazo sorvisportu, Sorgani sausa, Poля tuja vojvova, Usorgi, usorgi, usorgi tu kazoj zoj, Sorvesporace navi, jeta takazoj, usorgi, usorgi, usorgi tu kazoj zoj. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूंची कास काळ समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडे रोगो शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुझे पोवीस सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिमनेरी आमच्या गोवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनू जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पुडचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या हे तुज्या पुतां धोवांची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये बागेवन जुसे तुज्या पतीच्या सांगाती बागेवन दोन दोतां आनी सौर काळें तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुज्यो महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमचें जिवीत आमी खोलायें जिवंक ओदी करून भायली आमकां भिरांत आसा ती पयसावन स्वतान आनी देव भिरांतीन आमी जिवंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणी आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जें राय सामकायो तुजी कोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आंकडांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनांच्या ससनांक जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेदनाच वडचलयता सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी हो तो जेजू आमचो सुरवंडार आमकां सगल्यांक वायटांतले निवारूंक तो येता आपल्याची राखण आमकां बसयता सगळ्या विस्वासान ह्या सुम्याक घेता ती सुभागी तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पुढच्या काळांत म्हाका भलायकी मेळटली कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया जुंय प्रिती मोग वस्ता डी 40 आनी 7 570 आनी 5 डी 47 पेज 75 जुंय प्रिती मोग वस्ता Chirasa, sui priti mog bossa, tu ideu
तुझ्या मोगान जेजू आमचे दादोस्पो आनोदानी बोलते बोल सुई प्रीती मोग बसता तुई देवाची रासा सुई प्रीती मोग बसता तुई देवाची रासा जिव्या देवाची मिरा ताचो मोग आमच्या काळजात तोर गोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची जुय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा जुय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा सोरे कायामी जाल्या दोन मोनाची आसोना सगळी विवादा उबी जेजू मोदे आसुदी जुय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा जुय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा जेजू आमी पळोवचे सरकार पोता सांगाती वैभवानी ते गाणी जुय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा जुय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो कोत्ताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं कोरो बाबाट सदांच स्थिर उरूंक आनी वाडूंक वचूं हें मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसूया कळोवन्यो आज आमचे फिरगोजीन पयलो कुमन्यांव आसा कोवीड-19 एपिडेक लागून आमी जोम्यांनी हो कुमन्यांव दितले आमच्या सुपुल्या भुरग्यां पासत मागुया क्रिस्माचें तशेंच कुमन्यांवाचें मिसां आमकां JCTV हाचेर लायव्ह पळोवंक मेवतलीं मॅथ्यू लॉपीस हो आमचो भाव सदांच आमकां आदार करता ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या आयतारा कलेक्शन जालां 40,06,000 46,000 बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 4,800 रुपया 4,800 रुपीज जनराचेर 31 वेर सोमारा दीस 4:30 वाजता कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप हांची मिटींग फेब्रुवारीचे 4 पयलो शुक्रार त्या दिसाक पवित्र संस्काराच्या कोपेलान मागणें आसतलें आमचे इलेसांव वेंचणुक्यो जावच्यो आसा त्यो बरे भाशेन जावंक फावो तो सरकार आमकां फावो जावं तशेंच फेब्रुवारीचे 4 4 वाजता आमचे फिरगोजीन क्रिसमस आसा बिस्मस साहेब येतलो सगळ्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया सेवा धर्मीक तयारी क्रिस्माची 31 ते 3 पर्यंत 30 सांजे 5 वाजता हे तयारीन सगळ्या उमेदवारांनी वांटो घेवंक मागता फेब्रुवारीचे 26 फर्स्ट होली कम्युनियन आसा इंग्लीश भाशेन मीस सकाळीं 10 वाजता लागशिल्ली तयारी 1 ते 3 पर्यंत सांजे 5 वाजता कुमसारां भुरग्यांक आनी आवय बापायक पयलो कुमन्यांक घेतल्यांक सांजे 4:30 वाजता 5 तारखेर जातली आयज आनी फेब्रुवारीचे 26 इंग्लीश भाशेन मीस आमचे इगोर्जीन 9 वरांचेर जातलें
फुडल्या आयताराक सेकंड कलेक्शन आसतलें कम्युनिटी सेंटराक लागून जायतो वावर आसा तुमचो आदार आमी मागता. प्राचीत काळांत पोरवोरी दिश्या ह्या रिडेम्पटरीस पाद्रीचे घरांत रेतीर आसा. बारीक म्हायती नोटीस बोर्डार पळोवची. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयल्या मिसा दुर्गावाडी, दुसऱ्या मिस काड्डूस वाडो आनी सांजचे मिसाक पोरसें भाट. आमचे ऑक्झिलियम स्कूल आसा थंयसर प्रायमरी स्कुलान जी कोण एडमिशन घेवंक सोदतात, नवे एडमिशन KG आनी सिनियर KG, जुनियर आनी सिनियर KG, तांकां फॉर्म्स दितली 1 फेब्रुवारीची सकाळीं 9 ते 10:30 वाजता. आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार तुजो धर्म परगटणार खोर शेवटाक गायन गावया. F22 पान 9 आनी 6, F22 पेज 96. Zui hau asa, zui hau mauta, zui hau kota, zui